गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आम्ही इल्ली हा कोलवाले ओके. आम्ही इल्ली वाज घेवपा बेगासर थोडेशे वाज घेतले मातयेचे म्हाका घरा कडेन यूज आहात आणि दाखयता तुमकां. थोडेशे म्हटल्यार घेतले एक अरावंड 8-9 कितें तरी घेतल्या ओके. दाखयता तुमकां. बाबाक येतो स्कुलाक ड्रॉप बी करून आमी येयल्ली भायल्या बरं की आमकां गाडयेन डिझलूय घालपाक जाल्ले. सो ताका लागून येयल्ली आमी ओके. आणि या घरा कडेन काल आनीक केला गार्डन वर्क आहे तेय बी तुमचे हांव ह्या ब्लॉगान शेअर करतले. आणि थोडीशी म्हाका न्हू प्लांट्सूय हाडपाक जाय. पळय आयज केन्ना वयता ते हाडपाक ओके. दाखयता तुमकां. आंतोनी येता जालें सगळें पे बी करून तुका. सो आमी गेल्ली कोलवाले वाज हाडपाक म्हणून सांगलेलें पळय तुमकां हें. सो आमी घरा कडेन पावली. 10 वाज हाडले शिमिटीचे व्हडले धाकटे सगळे मिक्स. आणि एक्चुली आमी वचपाक आसलेली नर्सरीन प्लांट्स हाडपाक बट 11:30 बाबा सुट्टा इस्कॉला. सो मागीर ताका रावचें पडटालें इस्कॉला. मागीर तो रडटलोय बी आमी येवंक ना बी म्हणून व्हरपाक. सो हांवें आंतोनीक म्हटलें इथं आमी घरा येवया वाज बी ड्रॉप करुया आणि 11:30 बाबाक हाडपाक या. बाबाक हाडून घरा ड्रॉप करुया आनी मागीर सुसेगाद आमचें उरलेलें आहा तें काम करुया म्हणून ओके. सो आमकां एक हाफ एन आवर आहा आतां. 11 जालीं आतां. सो एक हाफ एन आवर सो 11:30 बाबाक हाडटलें आनी ताका हाडून घरा कडेन ड्रॉप करता. आतां ताच्या उपरांत आमी नर्सरीन वयतात ओके. कित्याक आमकां थोडीशी प्लांट्स हाडपाक चड ना. एक 10 सुमार प्लांट्स जाय म्हाका. पळोवया आनी व्हडली कितें प्लांट्स मेळत न्हू म्हाका जाल्यार बाय करतलें हांव. बट रादर दॅन दॅट म्हाका धाकटी प्लांट्स हँगिंग्साची एक अरावंड 10च जाय. 10 to 9 जाय ओके. सो ती हाडटलें हांव. आणि काल फॅब्रिकेशनाचें काम केलां तेंय तुमकां दाखयता. बरें केलां सामकें. फुडल्यान वाज दवरपाक हांवें लायक मिंट करीपत्ता गंजण बी तहले दवरपाक हांवें केलां बरें सामकें ओके. सो तें करून घेतलां एक 8 वाजीसांचें कशें. सो तेंय दाखयता तुमकां शेअर करता तुमचेशी. आणि कॅमेराचें न्हू हांवें प्लेस सेट करून दवरल्या बट फिक्स करूंक ना कॅमेरा अजून. मे बी आयज नाल्यार फाल्यां करतली आमी ओके. सो तें एकूच काम उरलां म्हाजें. रादर दॅन दॅट उरलें सगळें जालें. आनी म्हाका न्हू थोडीशीं झाडां लावपाक जाय ह्या व्हडल्या वाजांनी. आतां जे धाकट्या वाजांनी आहा ती आतां पावस पडून झाडां वाडल्या सो व्हडलीं जाल्या. सो ते वाज फोडटले जावचे ना. त्या वाजा म्हणजे त्या वाजांनी जायना ती झाडां. सो ताका लागून म्हाका आतां मातयेच्या वाजान लावचें पडटा. सो तें एक व्हडलें काम आहा म्हाका. पळोवया ज्या दिसा पावस येयना बरो आसर दिता पळय त्या दिसा तें कंप्लीट करून काडटलें हांव ओके. सो आतां मातशें बसता रेस्ट करता थोडेशें आनी ताच्या उपरांत वयता झाडां हाडपाक. पळय तेन्ना मेळटा तुमकां डायरेक्टली नर्सरीन ओके. सो चलो बाय. सो आमी इल्ली काणक्या फार्मान झाडां पळोवपाक आहा ते दिशेन बरें. आनी ताणें अपग्रेडूय केला हें. हांव पयलें वतालें हिंगासान झाडां तेन्ना न्हू बेश्टें मातयेचें आहलें. आतां ताणें बरो बेतो बी घालून बरें केलां चलपाक बी सामकें बरें. शेड बी घालून केलां. पयलीं हिंगा शेड बी कांय नाहलेली. सो आतां बरें केलां. पळयता कलेक्शन झाडांचें बरीं आहा ते दिशेन. सो पळोवया रेट बी कांय विचारोन ती कित्याक तो तिका कोणाची गिरायक करता थिंगा. सो तो येयल्या उपरांत जाता ताका आनी म्हाका जाय पळय तसली घेता. आहा तसली घेवचें ना डिफरंट घेतलें. सो पळयता.
सो आमी हिंगासान प्लांट्स घेतले पळय. आंतोनियो बसला हिंगासर आनी पळय आमची गाडी भरली. प्लस हिंगासर गाडयेचे सीट बेंड करून घातल्या आमी झाडां. नक्की भरली गाडी. सो फ्रेंड्स तुम्ही पळोवपाक शकता आमची गाडी आख्खी झाडांनी सामकी पॅक. फाटल्यान बसपाक आनी सुवातूच ना, हाली फुडली 2च सिटां हाली हा. सो तेका लागून आमी न्हू बाबाक हाडूंक नासलो, कित्याक झाडां आमची हांव जाणा. हांव म्हणटा नो ती 10 झाडां म्हाका घेवंक जाय, बट तिका पावल्या उपरांत नर्सरीन लायक दुसरी दिसता झाडां जी म्हजीशी ना पळय ती, आनी मागीर हांव घेवपाक फुलता. ओके सो तेच भाशेन आयजूय जालें म्हजें सवय पैकी आख्खी डिकी फूल लुगार ना. आतां म्हाका घेवंक जाय आसली माती, बट न्हू आतां म्हज्या गाडयेन ना सुवात. सो आमी कितें करता, सिन्स आमी काणके आहा म्हणटा आमी घरा कडेन ड्रॉप करता सगळी, आनी ताच्या प्रमाणे आमी माती हाडपाक वयतली. ओके सोडून आमी झाडां घेतलेली पळय तें घरा कडेन ड्रॉप केली बीन, आनी मागीर आमी गेली पर्वरी झाडां पळोवपाक. आनी म्हाका माती जाली, तुमकां सांगलेलें पळय माती, सो ती हाडपाक गेली. ओके सो थिंगासान पळय हांवें झाडां हाडली कितली सामकी. आनी पळय हिंगासर न्हू चडशीं हा फ्रुट्सांची झाडां, ग्राफ्टिंग येतात न्हू ती ग्राफ्ट केल्ली पळय ती हाच. आनी दाखयता तुमकां आनी एक लॉन टायप हाडला हांवें. आनी हिंगासर म्हणटा पळय ती हांवें घेतल्यान ऑर्किड्स, येलो, पर्पल आनी व्हायट 3 कलर्स घेतल्या. आनी आनीकूय घेतल्या दुसरे भाशेची फ्लावर्स, इंडो प्लांट्स ती. ओके सो ती म्हणटा भितर दवरतले, तेका लागून घेतले इंडो प्लांट्स. आनी फाटल्यान पळय सगळी आख्खी डिकी भरल्या, कित्याक माती हा, लॉन हा, आनी थोडीशीं झाडां हा. ओके चाफो घेतला एक रेड कलर, कित्याक म्हजीशी न्हू व्हायट आनी पिंक आहा ऑलरेडी घरा कडेन, रेड नासलो सो तो रेड घातला. आनी 2-3 झाडां मेडिसिनल प्लांट्स बी घेतल्यात हांवें, की आतां तुमकां खबर आहा पावस पडटा म्हणटकूच जाय. आमचो हे कोडुलिंबो, तुळसी, तोहलेचे म्हजीशी नासली पळय ती हांवें हाडल्या. ओके सो या फायनली हांवें प्लांट शॉपिंग केले आनी हाडचे ना प्लांट्स जाली. फायनल शॉपिंग म्हणजे प्लांट्साचे. आतां केन्नाय ही मेली बी जाल्यार कितें जालें जाल्यारूच हाडप, अदरवायज रादर दॅन दॅट ना. आनी हे सगळेच प्लांट्साचे शॉपिंग केला न्हू, तें गिफ्ट ही म्हाका आंतोनियो कडच्यान, कित्याक म्हाका खबर ना एक्चुअली आमी आयज वयतली बी म्हण. सो तेका लागून ब्लॉग बी कांय स्टार्ट करना पळय. तुमकां खबर हांवें सकाळीं कोलवाले गेला पळय तेन्ना स्टार्ट केली. कित्याक गेल्ली आमी एक्चुअली हाडपाक वाज. ओके असोच म्हणलें कितें पयलें की वाज घेतली आनी घरा येतली बी म्हणून, हें प्लांट शॉपिंगीक बी वयतलें कांय ना. मागीर आंतोनियो म्हाका म्हणपाक लागलो कितें आमी मागीर प्लांट शॉपिंगीक या म्हणपाक लागलो, थोडीशीं प्लांट्स घेवपाक. थोडीशीं म्हटल्यार ताणें म्हाका सांगता थोडीशीं सांगलेली, बट मागीर ताणें ही बीन ताणेंच घेतल्या, ही हांवें घेवंक ना. ऑर्किड्स मागीर आनीक ती दुसरी कोली इंडोर बी प्लांट्स आहा मातशे एक्सपेन्सीव पळय ती ताणेंच घेवन दिल्या म्हाका. हांवें जस्ट ती 150 तीच काडलेली. ओके जाय तीच, बट उरलेली ताणें लायक व्हडली झाडां आहा, लॉन बी ते सगळें ताणें दिलां म्हाका. सो आय व्हेरी हॅप्पी. लायक बर्थडे गिफ्ट म्हजो एडवान्स. हे फावट म्हजो वेल विशर बेगीन येयल्लो बर्थड्या पयलीं, नाजाल्यार बर्थड्याक येता, नाजाल्यार बर्थडे जावन येतालो. सो हे फावट बेगीन टू अर्ली येयला. सो तेका लागून कित्याक म्हाज्या बर्थडेक 1 मंथ आसा सारको. सो 2 गिफ्ट दिले म्हाका आंतोनियो व्हडले. तुमकां खबर आहा लास्ट टायम टॅब दिला, आनी हे म्हणजे लास्ट टायमच्या फाटल्या दिसांनी टॅब दिला बर्थड्याक गिफ्ट. आनी आतां झाडां पळयलो शॉपारसान कितें घेवन येयलो हुक्स. हय ते कॅमेरा बसोवपाक जाय न्हू तो भायर, सो तेका ते कितें हुक्स हाडल्यात ताणें. सो वयता आतां आमी घरा कडेन. ही सगळीं झाडां काडून घेता आनी पोटाक लागल्या भूक न्हू रे, तें फूल बरें दिसता पळोवपाक पळय. आनी ऑर्किड्स. सो आतां वयतात घरा कडेन, झाडां काडटात आनी मागीर पेट पुजा करून. भायर पडटा पावस, एवढो बरो येयल्लो आतां म्हणटा मातसो पडटा बारीक, तितलोय ना, बट हा पावस. एवढो आमी पयली ट्रीप घेवन येयली झाडाची पळय तेन्ना भरपूर येयलो पावस. आमी पावतात मागीर थांबलो, आतां मातसो बारीक येयला. ओके सो आमी पावली, आतां झाडां देंवयता आनी मागीर मेळटा तुमकां.